नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय दर आठवड्या भशेन खूब आसात. आमकां जेन्ना प्रत्येक आठवड्याक जेन्ना हांव हें वाक्य वापरता तेन्ना केन्ना केन्ना दिसता की फुडल्या आठवड्याक विशय कमी मेळ्ळ्या जाता, तितले गोंय बरें शांत आसा अशें दिसतलें म्हणून. पूण विशय कांय कमी जायनात आनी दर राउंड टेबलाचेर आमकां विशय सारके खोटल्यानी मेळटात. आनी आमचे तिनूय एडिटरूय आमचे बरोबर आसात. किशोर नायक गांवकर गोवन वार्ता लायव्हाचे, पांडुरंग गांवकर गोवन वार्ताचे आनी जॉयल आफांचो द गोवन एवरीडेचे. आतां तुमी म्हणटले पयलो विशय खंयचो? पयलो विशय हो आमी जो लास्ट राउंड टेबलाक सांगिल्लें की हॅलो गोंयकार जातकीर ताचो एक्शन टेकन रिपोर्ट जितलो चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसाक म्हत्वाचो तितलोच मिडियांनी ताचेर नदर दवरची म्हणून ताजें कितें जालां हाजे वयल्यान सुरवात करया. सो अजून अशें जालें ना, फुडलो हॅलो गोंयकार जावपाक 1-2 आठवडे उरल्यात. सो ताका लागून आमी आतांच सारकें तुगेलें कितें एक्शन जालें अशें म्हणनात, पूण ते बारीक बारीक गजाली आशिल्ल्यो ज्यो एका दिसा भितर सुटावी करपाक जाताल्यो त्यो जाल्यात काय कितें हाजे वयल्यान सुरवात करया. सो किशोर बाब, कितें दिसता तुका हॅलो गोंयकाराचो ग्राउंडाचेर कितें फरक पडला काय कितें? काल का पयर चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केला की हॅलो गोंयकारान ज्या ज्या लोकांनी कॉल केल्ले आनी ज्यो ज्यो कितें ग्रिवन्सीस मांडलेल्यो त्या संदर्भान आपूण कन्सर्न ऑफिसरांक ऑलरेडी हें दिल्लेलें आहा, इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आहा आनी त्या सगळ्याचेर म्हणटा तें एक्शन जातली आनी आपूण फुडल्या हॅलो गोंयकाराच्या वेळार त्या एक्शनाच्या संदर्भांतली म्हायती लोकांक दितलो. म्हणजे खरोच पॉझिटिव्ह स्टेप आमकां तातूंतल्यान दिसून येयलो आनी खऱ्या अर्थान जर तशें जायत जाल्यार ते हॅलो गोंयकाराक एक वेगळेंच इम्पॉर्टन्स म्हाका दिसता मेळटलें. आनी चीफ मिनिस्टरान जी पॉझिटिविटी दाखयल्या की एक्शन जावपाक जाय आनी इन्स्ट्रक्शन दिल्या. आमी त्या वेळार सुद्दां प्रमोद एक गजाल स्पश्ट केल्ली की चीफ मिनिस्टराक प्रामाणीक इच्छा आसा हे प्रश्न सुटावे करपाची, पूण एडमिनिस्ट्रेशन तांकां साथ दिता काय कितें, तांचे जे कर्मचारी आसात, ऑफिसर्स आसात ते वेदर दे आर सिरियस ऑन दॅट इश्यूज हें आतां आमकां पळोवपाक मेळटलें. तेचो परिणाम असो जाला चीफ मिनिस्टराच्या हॅलो गोंयकार त्या कार्यावळीचो की प्रत्येकाक आतां एक आशावाद तयार जाला की म्हाजो प्रश्न आपूण चीफ मिनिस्टरा कडेन मांडून तो सुटावो जातलो काय कितें. काल आमी पयर राउंड टेबलाक तो इश्यू घेतल्या उपरांत वेगवेगळ्या जाग्या वयल्यान आमकां फोन येवपाक लागले की तुमी मातसो राउंड टेबलान तो विशय घेया, चीफ मिनिस्टर तेची दखल घेतलो म्हणून. एक काणकोणचो सिनियर सिटीजन आसा मेघनाथ गांवकर म्हणून, 3 वर्सां जालीं म्हणटा तो आपली फायल WRD कडेन आसा. आपूण निलेश काब्राल जेन्ना प्रशासन तुमच्या दारी म्हणून काणकोणा प्रोग्राम जाल्लो तेन्ना निलेश काब्राला कडेन तो इश्यू आपूण मांडलेलो. 3 वर्सां जालीं आपूण आपली फायल आसा. आतां काणकोण वचून म्हणटा तो आपूण पणजे येवं कसो, हें मातशें चीफ मिनिस्टराक तुमी तुमच्या राउंड टेबला वयल्यान सांगा, ही तेची रिक्वेस्ट. म्हणजे इतली परिस्थिती आहा की चीफ मिनिस्टर प्रश्न सुटावो करतलो अशें लोकांक दिसप ही सुद्दां बरी गजाल. आनी लेट्स सी फुडल्या हॅलो गोंयकाराच्या वेळार चीफ मिनिस्टराचो एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमीट चीफ मिनिस्टर करतलो आनी तातूंतल्यान कळटलें की बाबा तेतूनसून एब्सोल्युटली किशोर बाब. एक गजाल अशें की आनी एक सादी गजाल की गोंयकारांचेच इश्यू म्हणपाक आमी हांगा बसले. सो आमच्या माध्यमांतल्यानूय जर गोंयकारांचे इश्यू जर प्रशासना म्हऱ्या पावतात जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. प्रशासन तुमच्या दारी हें प्रत्यक्षच येवपा जाय म्हण ना, पण टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आनी डिजिटल माध्यमांतल्यान जर व्हर्च्युअली सुद्दां प्रशासन तुमच्या दारी पावलें जाल्यार एक नागरीक म्हणून म्हाका दिसता आनी पत्रकार म्हणून आमकांय खूब बरें दिसतलें. जॉयल बाब, एक्शन टेकन रिपोर्ट हें बरें आहा, बट एक्शन टेकन रिपोर्ट हो मागीर तातूंत भितर व्हडली ब्युरोक्रेसी बी आसता रिपोर्ट म्हणून की एक्शन टेकन तरी सुरू जालां काय कितें? See, Pramod, the very fact that CM has reacted and said that I will take action and in the next गोंयकारान तो अनाउन्स करतलो अशें म्हणलां, ती एक व्हेरी पॉझिटिव्ह कायंड ऑफ दिस थिंग. केन्ना अशें जावंक ना की अनाउन्समेंट करूनच सोडटले. आतां फर्स्ट टायम ही इज टेकिंग स्टॉक ऑफ हीज ओन अनाउन्समेंट्स ऑर ओन क्वेश्चन्स व्हेरी रिस्पॉन्सिव्ह. आतांच आमी तें पळोवपाक कितें आतां तेणें म्हणलां थिंगा आसा न्हू, आतांच थिंगा एक पोस्टमॉर्टम करून तेंचें कितें केलां आनी फाटलें हें केलां तें विल बी टू अर्ली. सो एक थोडा वेळ टायम दिवचो पडटलो. वी शूड गिव हिम टायम सो दॅट एंड देन डू एन असेसमेंट ऑफ रियली इज इट वर्किंग ऑर नो. आतां तर आमी केल्यार इट विल बी टू प्रिमेच्युअर. बट एक गजाल म्हाका दिसता किशोर बाब, जशें सांगलें की लोकांक दिसता की राउंड टेबलाच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रश्न मांडचे, तशेंच म्हाका एक बरी गजाल दिसता की आमी हो एक्शन टेकन रिपोर्टाचो मुद्दो फाटल्या राउंड टेबलाचेर काडिल्लो आनी तो मुख्यमंत्र्यान स्वता मनार घेतलो आनी इमिजिएटली विदीन 48 hours ऑफ दॅट राउंड टेबल ताणें सांगलें की आपूण ही एक्सरसायज करतलो म्हणून. सो दॅट इज गूड. नागरीक, मिडिया, सरकार, प्रशासन हांचे मदीं असो एक दुवो आसप अत्यंत गरजेचें. कारण
आमी सगळे जाण जे कितें करतात ते लोकांचे प्रश्न सुटचे म्हणूनच करतात, ते आडकून उडचे म्हणून कोणूच करना. सो अशी जर एक सिस्टम तयार जाता जाचे खातीर आमी आमचो जर तुगेलो हातभार लावपाक शकता जाल्यार नथींग लायक इट. सो पांडुरंग बाबा आज तुमच्या पेपराचेर हांवें बातमी वाचली की एक्शन टेकनाक सुरवात जालो म्हण. आतां एक्शन टेकन रिपोर्ट म्हणटा ते की मागीर पळोवया. एक्शन टेकनाक सुरवात जालो म्हण. सो तुमचो सद्याक असेसमेंट कितें? असेसमेंट म्हळ्यार बातमी येयली तेज्या उपरांत हांव आतां गोंडाळे वयल्यान आयज सकाळीं गेलो आनी दनपार हांव त्याच रस्त्यान परतो आयलो. म्हाका थंय पुलीस दिसूंक ना. म्हणजे जे पद्दतीन सांगलें की पुलीस थंय आसतलो किंवा हें केल्लो. घडये मे बी सकाळीं आनी सांजचे जेन्ना सरकारी कर्मचारी सुट्टात कामा वयल्यान त्या वेळार मे बी आसूं येता. पूण दिसा वयल्यान नसलें. पूण एक हांवें पळयलें की लोक शिस्तीन आनी जे हे घालून दिल्लो आसा नियम लेन क्रॉस करप ना, लेन क्रॉस करप ना अशे पद्दतीन हांवें वयताना पळयलें आनी येताना पळयलें. फक्त पुलीस म्हाका थंय दिसूंक ना. मे बी हांव नकळो ते म्हणजे ते ऑफ ड्युटी आशिल्ले 2 दीस पयलीं पुलिसांनी थंय मॅसिव्ह ड्रायव्हय केल्लो आनी तेजो परिणाम जालो. परिणाम दिश्टी पडटा. हांवें आतां पळयलां की लायन जरी लांब रावची म्हणजे लायनीन पडला पूण लेन तोडिनात हें हांवें पळयलें. आनी इतले केले लोकांनी पुरो. पुलिसांक बाबड्यांक दिसभर थंय रावपाक जाय अशें काय हांवें म्हणना. लोकांनी शिस्त पाळ्यार पुरो अशें म्हाका दिसता. आनी किशोरान जशें सांगलां की मुख्यमंत्र्याक जरी इच्छा आसली की हे जावचें हें करुया तें करुया म्हणून तेज्या प्रशासनाक ही इच्छा आसा कितें की लोकांची कामां फुकट बेगीन करून दिवपाचें म्हणून. हें हांवें शब्द वापरला. एक्झॅक्टली हांवें सारको शब्द वापरला फुकट म्हणून. कारण जे पद्दतीन तलाटी म्हूण मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचेर म्हूण सगळ्या यंत्रणेचेर जे पद्दतीन लोक नाराजी व्यक्त करतात ते पळयल्यार मुख्यमंत्र्याची जरी इच्छा असली तरी तो जे सांगता ते जातले काय ना हाचेर म्हाका दुबाव आसा. तुवें जो फुकट हो शब्द वापरलो न्ही ताका पांडुरंग बाब अत्यंत मोठे म्हत्व आहा. कारण कशें आहा आतां तेणी सांगलें ते गांवकार म्हणून आमचो कोण तरी गांवकारांचे प्रश्न चड असतात ते काणकोणच्यान कोणी कॉल केला म्हाका सरप्रायझींग आशिल्लें की इतली वर्सां त्या मनशाची फायल जर पेंडींग आसा जाल्यार आतां कितें उलोवया. आनी तुमी टायम बाउंड सर्वीस दिल्ली आसा. टायम बाउंड सर्विसी प्रमाण म्हाका दिसता 15 दिसाच्या वयर गव्हर्मेंट सर्वीस हेतू भितर म्हणजे कसलीच सर्वीस 15 दिसाच्या वयर हेतूनच ना, नियमानूच ना. 15 दिसांचें काम जावपाकूच जाय अशी सिस्टम आसा आमचे कडेन. तो त्या मनशाची जर इतकी वर्सांच्यान जर फायल पेंडींग आसा जाल्यार एक उदाहरण आसा. फायल क्लियर जावची ताजे बद्दल येत ना. पण म्हाका याद अजाप दिसलें की किशोर पेडणेसून काणकोण पावलो. सो दिस वॉज अ व्हेरी प्लेजंट सरप्राईज फॉर मी. तेका बाबड्याक दिसला आसतलें की ह्या राऊंड टेबलाचेर आपलो कोण तरी गांवकार आसा. सो त्या गांवकारान ह्या नॉर्थ गोव्याच्या पेडण्याच्या काणकोणच्या गांवकारान पेडण्याच्या गांवकाराक संपर्क साधलो. आपल्याला म्हणणे पावयलें. तुवें म्हटलां प्रमोद तशें बरोबर आसा. आमकां लोकांनी खरें म्हटल्यार आमकांय सांगपाक जाय. ना आनी एक गजाल कशी आहा तुवें फुकट हो शब्द वापरलो तो म्हाका खूब इम्पॉर्टंट दिसता एकाच कारणां खातीर. कारण सद्याक सरकारी कचेऱ्यांनी अशी परिस्थिती आसा की लोकांचें काम फुकट करप म्हणजे आपूण लोकांचे उपकार करता कशें. आनी म्हाका दिसता खूब फावटी आमी अशी एक वेवस्थे भितर तयार जाल्यात की कोणें जर आमचें काम फुकट केलें जाल्यार आमकांय कोण तरी उपकार केल्ल्या भशेन दिसता. म्हणजे आज परिस्थिती कितें आसा पळय जें काम करपा खातीर सरकार एका मनशाक आमच्याच टॅक्सांतल्यान आयिल्लो पगार दिता ते काम करप हें ज्या त्या अधिकाऱ्याचें किंवा त्या कर्मचाऱ्याचें कर्तव्य. तें कर्तव्य करपाक तो विसरलो. ताणें तें कर्तव्य खुटयाळा लायलें. एक तातूंतल्यान एक अशी वेगळी वेवस्था तयार जाली. आनी आज आमीच जर गेले आनी कोणें जर आमचें काम जर टायमार केलें जाल्यार आमकां उपकार केल्ल्या भशेन दिसता. अरे म्हाजें काम बेगीन जालें वळखीन बेगीन जालें काय. अशे बावडे कितले लोक शेकड्यांनी लोक बावडे येतात आनी तांकां सोमार यो फुडल्या सोमार यो म्हणून परिस्थिती अशी आहा की टायमार जर काम जालें जाल्यार बेगीन जाल्ल्या भशेन दिसता त्या लोकांक. अशी परिस्थिती आहा. सो मुख्यमंत्र्यान तयार रावचें. जितको हॅलो गोंयकार प्रोग्राम जाता पॉप्युलर आमी केला खरो म्हटल्यार तो आमी लोकांनीच हें केला. मास पब्लिसिटी जी आसा तयार रावच्यो असले खूप समस्या खूप प्रश्न मुख्यमंत्र्याकडे येतले. मुद्दम हॅलो गोंयकार घेवन प्रत्येक राऊंड टेबलाक फाटल्यान मुख्यमंत्र्यान एक असो एक अभिनव उपक्रम सुरू केला की सरळ जनते कडेन ताजो ऑन ग्राउंड इम्पॅक्ट जावंकच जाय जाल्यारच त्या प्रोग्रामाचे सक्सेस आहा. कितें म्हणटा दुसरो जो विशय आमचो तो आज विजय सरदेसायचो बर्थडे. हो आमचो राऊंड टेबलाचो विशय जावपाक शकना पूण विजय सरदेसाय हो आमचो विशय जावपाक शकता. आनी तो जेन्ना दिल्ली वचून तुगेलो एनडीएच्या मंत्र्यांक मेळून सारके टिपिकली फायली बिली घेवन सारके प्रश्न थंय मांडटा तेन्ना ते बरें इंट्रस्टिंग दिसता. आज बर्थडे. सो बर्थडेच्या दिसाक जेन्ना आमी विजय सरदेसायाचो विशय घेतात हाऊ डू यू जॉयल बाब लूक एट दीस मूव ऑफ विजय?
सी ते दिल्ली गेला म्हणून आनी तो ते फायली मूव केल्या म्हणून सगळ्यांचो आतां हें जालां हो कितें करूंक सोदता काय म्हणून सडनली सो बट वन थिंग इज दोज फायल्स वीच ही इज मूव्ड आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फायल्स नंबर वन तितून भितर तें इंटेंशन कितें आसा तें वेगळें दवरया रायट नाव ही इज मूव्ड एट Intention कितें वेगळी दवरता हांवें तेंच विचारलें तुका इंटेंशन कितें काय म्हणून वेस्टर्न बायपास स्टेट्सांचेर आसा तें गडकरी कडेन मुखार व्हरून तेणें हें केलें आतां खूब प्रयत्न केले CM गेलो आनी कितें केलें WRDन रिपोर्ट दिलो कांयच जावंक ना आतां तेणें डायरेक्टली तर गडकरी कडेन वचून तर कितें जाल्लें जाल्यार कितें इट कूड बी अ मेजर विक्ट्री नाव इफ यू ताका पार्टीच्या एंगलांतल्यान पळोवप बरोबर न्ही कारण लोकांचो इश्यू दॅट आय कम्प्लिटली अग्री biggest. Now, when asked, when Vijay Sardesai was asked whether what is this, the same question on social media, then a response is like politics is dynamic. See, he said it's dynamic, and of course it is dynamic. It is changing every time. So you How know, is it changing right now? right now it is not changing. But see, with Lok Sabha coming in now, Yeah. elections, obviously political players will seek relevance. Somewhere तू अगोच बसून कोणशाक रावतो ना. बरोबर See, Goa Forward may be a small party, may not be capable of fighting a Lok Sabha elections on its own. But then there are larger players, and then alignments We'll will still definitely find happen. that space of relevance म्हणतो. Yeah, but he has made it very clear that he is not going to lead a campaign in the Lok Sabha. He's made it very clear that it is for the Congress. He's a natural ally of the Congress Mundado. But in that context, he's saying that don't expect me to take a lead and form that kind of initiative. You know, it is for the Congress to decide. So basically, तेणे कितें म्हणलां तितून wrong कांयच ना. I think पांडनबाब तुम्ही विजय सरदेसायाच्या या दिल्ली वारी कडेन कशें पळयतात नाही एक म्हटल्यार विजयाचे काय लिडर्स जे आसात त्यांच्याकडे रिलेशन आहा पयलींच्यान म्हणजे तो म्हाका दिसता काँग्रेसीच्यान आसलो तेन्नाच्यान तेजे हे आसा कांय लोकांकडे नितीन गडकरी आसतलो अशा लोकांकडे रिलेशन आहा तेजे आणि आता जसो जयरान म्हटलें की लोकसभा जवळ पावल्या उपरांत प्रत्येकाक आपलें राजकीय अस्तित्व दाखोवचें पडटा तूं जर असोच बसून रावलो जाल्यार तुका ती कसलीच किंमत फाल्यां मेळची ना आतां जर तुवें साश्टीच्या हितून साश्टी बेस्ड जे इश्यू आसात ते जर घेवन जर कितें तुमी हातपाय हे केले जाल्यार लोकसभेक तेका वजन येवं शकता तेका मातशी किंमत येवं शकता हे विजयक खबर आसा आनी विजय तो हो सुरूड राजकारणी तेका तश्यो लोकांच्यो समस्या तो जाणा कशें हें करपाक जाय तो पूण फाटले बरेच म्हणजे जिखून तो म्हणजे इलेक्शन जाला तेन्नाच्यान आयज मेरेन विजयचे व्हडलेशें कितें हें दिसनाशिल्लें की तो कितें करता हें म्हणून पूण आतां हे घटनेंतल्यान एक हें दिसलें की विजय एटलिस्ट एक एक्टीव जाला अशें किशोरबाब स्पेस ऑफ रेलेवन्स काय हाजे फाटल्यान आनीक कितें तरी रणनीती आहा ना रणनीती आखून त्यांनी ही रणनीती करूंक ना एक्शन केल्या तातूंतसून मागीर एक वेगळी ताका पॉलिटिकल रणनीती तयार जातली आतां एक गजाल कितें की स्पेसिफिकली नितीन गडकरी कडेन वचून तांणी जो ते हायवेचो विशय वेस्टर्न बायपासाचो जो विशय केला नितीन गडकरी फाटल्या फावटी 2017 जेन्ना गव्हर्मेंट फॉर्म करपाचो जालो तेन्ना रातोराती नितीन गडकरीच गोंयांत येयल्लो आणि विजय सरदेसाय ताका मेळून ते मागीर सगळें सरकार जालें आनी सो तें जें रिलेशन आसा तें तेच्या कडेन कायम आसा आणि त्याचो उपयोग त्यांनी ह्या संदर्भात केलो म्हाका एक बरी गजाल दिसता कितें जाणा प्रमोद की अशा पद्दतीन फक्त हांगासर रावन बोवाळ मारच्या परस बिकॉज ही इज एन MLA आणि विजय सरदेसायची एक गजाल आमकां मान्य करची पडटा की तो जरी आपल्या पक्षाचो एकमेव जरी MLA असलो तरी सध्या असेंब्लीन विजय सरदेसाय होच विरोधकांचो आवाज आसा विजय सरदेसाय कडेन तूं निग्लेक्ट करूच शकना आयज जर ह्या 33 MLAंक जर कोण तरी विचारता जाप विचारता जाल्यार तो विजय सरदेसाय विचारता ऑफकोर्स बाकीचे आमदार विचारतात पण ही इज अ मेजर अपोजिशन वॉयस इन असेंब्ली दुसरी गजाल केंद्रान वचून केंद्रीय मंत्र्यांकडे बसोन त्यांच्याकडे विषय मांडा हातूंत कांयच चूक ना एक भारत श्रेष्ठ भारत ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची योजना प्रत्येकाक अधिकार आसा काँग्रेसीच्या आमदारांक कोणी आडयल्या तुम्ही हांगा रावन बोवाळ मारता तुमकां जर दिसता खरेंच तुम्ही प्रामाणीक आसा आनी तो विशय सॉल्व जावपाक जाय तो थंय सार्दीन दक्षिण गोंयचो खासदार तो थंय पार्लमेंटान काय उलयना हांगा येवन प्रेस कॉन्फरन्सी घेवन उलयता तो सगळे गजाली पार्लमेंटान सार्दिनाक खंयचो इशू गोंयचो बाबा प्रॉमिनंटली थंय पार्लमेंटान डिबेट केलो अशें आमकां पळोवपाक मेळना हे कित्याक तुका आमी पार्लमेंटान उलोवपाक धाडला थंय प्रेस कॉन्फरन्सी घेवन उलोवपाक तुका आमी धाडूंक ना हे विशय कित्याक पार्लमेंटान येवंक ना इश्यूज हे सगळे सावथ गोवाचे जे इशू आसात वेस्टर्न बायपासाचो इशू म्हण किंवा मेडिकल कॉलेज किंवा युनिव्हर्सिटीचो जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कित्याक हे विशय सार्दीन थंय संसदेन उलयना तरी पूण तो निवडून येता मी अशें कित्याक अशें जावंक जायना आतां लोकांकूय विचार करचो पडटलो की आमचे विशय जो कोण घेवन खरोच प्रामाणीकपणान जो काम करता
ताकाच आमकां निवडचो पडटलो. ह्या पॉयंटाचेर हांव तो जो मुद्दो तुमी म्हणलो की विजय सरदेसाय इज द लिडींग वॉयस ऑफ ऑपोजिशन इन द हावस म्हणून ताणें काल उलयतना एक स्टेटमेंट केलें की आपल्याक फोर फ्रंटाचेर आपल्याक कित्याक रावपाचें ना, कारण आय एम टायर्ड ऑफ बींग दॅट ओनली वॉयस म्हणून. ताणें बरें सांगलें की अशें न्ही की आपल्याक राजकारणाचो आजूब आपूण हें जाला, बेजार आयला किंवा आपूण कास्तीक जाल्या, बट आपुणूच कित्याक, आपूण काय प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी न्ही, देर आर अदर प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टीज. सो हो जो एक आसा जे ताणें उलयलें, तुमकां हातूंत भितर तांचो निराशावाद दिसता काय ही इज प्लेइंग इट व्हेरी सेफ कन्सिडरिंग दॅट ही हॅज अ व्हेरी लिमिटेड रोल टू प्ले एज फार एज लोकसभा इलेक्शन इज कन्सर्न? सी पयले सुवातेर तुवें पयलो मुद्दो काडलो BJPचो, ते थिंगा गेलो वचून मेळ्ळा म्हणून. सो an impression is generated that is he getting too cozy with the BJP, number one. पण परतून ताणें हिंगा म्हणलें की दॅट काँग्रेस इज अ नॅचरल एलाय, सो ते कंप्लिटली डिफरंट जाले आतां. सो दॅट मिन्स दॅट ही इज लुकींग फॉरवर्ड टू द काँग्रेस. आतां प्रमोदान सांगलां ते ही इज मेड अ व्हेरी सेन्सिटीव स्टेटमेंट सेईंग दॅट आपणाक आय एम फेड अप. नंबर वन, बिकॉज आपुणूच सगळो बोवाळ करता, आनी सेकंडली people are not responsive. He said that is very important. People are not responsive means लोक त्या फुडें व्हरना. तो उलयता, आयकता, सगळे आयकता आनी हें जाता, विच इज व्हेरी करेक्ट. आतां पयल्यार पयलीं तूं एक्चुअली इन द असेंब्ली ऑर इवन आउटसायड देर इज ओनली विजय सरदेसाय इज मेकिंग टेकिंग अप इश्यूज. पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिव्ह हो जो स्टेटमेंट केला पळय विजय सरदेसाय, हो एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट. म्हणजे आमी आतां जर्नलिस्ट वेगवेगळे प्रमोद विशय मांडटात, पूण ते विशय जर लोकांक तेतून कांयच दिसना. आतां पयर स्टेटमेंट केलो चीफ मिनिस्टरान 1200 नोकऱ्यो मोपा एअरपोर्टाचेर दिल्यो म्हणून, सगळे लोकल पावला ना, पेडण्या पावलो, कारण पेडण्या हो कोर आतां मोपा एअरपोर्ट पेडण्या येयल्या, सगळे गोंयचो मेन रेव्हेन्यू तो पेडणे दिता. काल आमदार सांगता पेडण्याचो, चीफ मिनिस्टर चुकलो म्हणटा, 1200 न्हू ते 1500. आतां 1500 जर खरेंच थंय जर दिला परमनंट जॉब आनी पेडण्याचो एकूय मनीस जर उलयना जाल्यार तो बरोबर न्हू. आमी बॉब मारता ताका कांयच उपयोग ना. तो म्हणटा तो कितें बॉब मारतलो, तो जर बॉब मारता जाल्यार एक तरी मनीस थंय विचारपाक तयार ना, बाबा तूं 1500 आंकडो खंयचो दिलो काय बॉब म्हणनाका, बॉब अनपार्लियामेंटरी शब्द अशें आमकां विधानसभेन सांगला. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या लोकांनी तो शब्द कॅन्सल करचो तेंच्यांनी आपल्या तकलेंतल्यान. हांव काय हें करपाक शकना, व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रमोद, तो पॉलिटिकल लिडर जावं जर्नलिस्ट जावं, जेन्ना आमी लोकांचो खंयचो तरी विशय मांडटा पळय तेन्ना लोकांकडल्यान कितें तरी प्रतिसाद मेळपाक जाय. हांव कंप्लिटली फुल्ली एग्री ना ह्या विशयाकडे. कित्याक सांगता तुका, हांवें मनोहर पर्रीकराक तुवें पळयला, हांवें पळयला, लोक नासताले कोण हो बेश्टोच RTI घालतालो, हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो आनी कितें करतालो पळय, तेन्ना तो कितलींशींच वर्सां ऑपोजिशन लिडर म्हणून आपलो तुमी जरयला, म्हणजे RTI घाल आनी कितें कर, लोक सगळ्या कामाक येता अशें ना, पूण केन्ना जरी कितें तरी अशें घडटा ते घडचें पडटा, ताका टायम लागता. ताका एक वूट शूट डेली आंदोलनां करप, डेली हे एक गजाल अमान्य करता इफ यू आर ड्रॉइंग दॅट पॅरलल विथ पर्रीकर, एक गजाल अमान्य करता की यस लोक कितें जप करून येनाशिल्ले, बट एक आशिल्लें की मनोहर पर्रीकर किंवा भारतीय जनता पक्ष हांचे कडेन एक केडराचो सपोर्ट आशिल्लो, जे केडर तांकां जाय तेन्ना एक संख्याबळ दाखोवपाक शकताले. एक विजय आज विरोधकां कडेन हे संख्याबळ दाखोवपा सारकें केडर आसा काय कितें? तेंच्याकडे केडरूय ना आनी संख्याबळूय ना. तयार जर करशी जाल्यार तेंचे कडेन आसा. आनी विजय सारको मनीस, तो युरी आसत, ते अभ्यासू लोक, हांकां बेश्टे राजकारणी म्हणून बेश्टे आमदार न्ही, ते अडेचे आमदार न्ही, तो विजय बी आहा पळय, हे अभ्यासू लोक. हेणी जर बरे विशय घेवन जर लोकांची जर समस्या मांडल्यो न्ही, लोक तेज्या वांगडा येतले. आनी हे आमी म्हणटा अशें की डेली हे करपाची गरज ना. आतां म्हादेचें आंदोलन ताजें एक्चुअली खरें म्हणल्यार ते फेल जालें, 1-2 फावटी हे केल्या उपरांत. रेफरिंग टू Madhay agitation when he was making this statement. ते सोडून दिले, ते सोडून दिवपाची गरज नाशिल्ली. आनी आपलें काम चालूच दवरपाक जाय. तुका एके रातीन स्टार्ट जावपाक मेळना, पूण टायम येता तुजो. सो म्हाका विजयान समजून घेवपाक जाय पॉलिटिक्स. पूण पांडुरंग, एक मनशा कडेन ते म्हादय इश्यू हे जावचो ना, तो एकटोच मनशान कितलीय बोड केले म्हणून जावचे ना. ते एक मास मुवमेंट जाल्यार. You are saying Vijay also feeling that he is the lone warrior in the opposition space, and other opposition parties are playing hide and seek with the ruling. That's what it looks like, no? Other म्हटला ते नाही तर सातूच जाणां आसात ते. सतली 3 काँग्रेसीचे आसात न्ही. प्रत्येक जाण हायड अँड सीक खेळटा पळय, अशें प्रत्येकाक दिसता. म्हणजे काँग्रेसीक दिसता विजय हायड अँड सीक, विजयाक दिसता काँग्रेस हायड अँड सीक,
काँग्रेसीक दिसता आरजी हायड अँड सीक. म्हणजे प्रत्येकाक एकामेकाचेर विश्वास ना आनी होच खरो प्रॉब्लेम जाला. तुमकांच जर तुमचेर विश्वास ना आसात जेम तेम पोटार मेजपी सात हय. तेतूनय विश्वास ना जाल्यार लोक कशे तुमचेर विश्वास ते एकठांय दवरतले. येयल्यार सो तुमकां पयलीं सातूय जाणांक एकठांय येवचें पडटलें हय. आणि मागीरूच तुम्ही लोकांचे अनरिस्पॉन्सिव्ह म्हणू शकतात. म्हणजे लोकांनी कितो कसो म्हणून रिस्पॉन्स आणि बीजेपीक सारकें खबर आहा कोण उलयलो विजा तो कित्याक उलयलो खबर आहा तुमकां तेका थंय थंय ते सेटिंग आहा लोकांक खरें दिसता बीजेपी सांगता ते खरें दिसता. ही सध्या दुर्दैवाची ना, पण परिस्थिती आहा. एक गजाल कशी 1200 सांग जाल्यार 1500. तू एक बरो मुद्दो काढलो की तुम्ही जेन्ना एकमेका कडेन आपालिपा करतात मागीर तेन्ना लोकांनी सामकें येवन तुमकां प्रचंड प्रतिसाद दिवचो अशी अपेक्षा दवरप कितली बरोबर हो म्हाका दिसता मुद्दो आसाच. एकूच तितून भितर हें आसा की विजयाचे कंप्लीट फोकस इज ऑन द काँग्रेस हय. एंड ही फील्स दॅट काँग्रेस इज नॉट स्टँडिंग अप टू दॅट मार्क वेर ही Yeah, where you are expecting a principal opposition party to perform. लास्ट विषय आयचो तो म्हळ्यार मिड डे मिलाचो. जोएल सरकार खंय तरी एक असो डिसिजन घेता की सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडच्यान काडून NGO वटेच्यान वचपाचें. कितलें बरोबर हें डिसिजन आनी ताजे ऑन ग्रावंड इम्प्लिकेशन्स कितें? प्रमोद एक डिसिजन घेतलो तो सरप्राईज कसो आयलो. इट इज a right of the government to decide if they want to change whether from self help group to a kind of a different setup. पण मात हें आशिल्लें की सेल्फ हेल्प इतली वर्सां आतां तुमकां एक सर्वीस दिता तांकां मातसो एक सांगून हें बरें करून हें करून मुखार व्हरोंक जाय आशिल्लें. सडनली तुमी एब्राप्टली एक एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट टेंडर फ्लोट करता कोणाकूच खबर आसना. एज्युकेशन डायरेक्टराक देऊन तेणेच एक्चुअली हें केल्लो पूण तेजेच ऑप्शनांतल्यान पूण तो ओपनली मिडियाकूय सांगूंक ना तेणें. स्लोली तो कॉन्ट्रॅक्ट घातलो हें घातलो आनी प्लस एट अ टायम वेन यू आर ओईंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 13 crores दॅट इज इन बॅड टेस्ट. आय मीन तुमी हें बरें करून तांकां आपोवन सांगूंक जाय आशिल्लें सी वी आर वाय वी आर चेंजींग वी आर नॉट हॅपी विथ युअर सर्वीस ऑर वी आर नॉट हॅपी विथ द फूड न्यूट्रिशन मेळना. manner it was done is पांडुरंग बाब कितें दिसता? आमी ती स्टोरी म्हाका दिसता गोवन वार्तानूच पयली हाडली स्टोरी ती. म्हाका दिसता की सरकार एका अर्थान बरोबर आसा कारण फूड पॉयझनिंगच्यो स्टोरी हे म्हण गजाली म्हण किंवा शेळे अन्न दिवप किंवा टायमार दिवप ना मागीर जर पयशे सरकार बील फारीक करना जाल्यार आमी हें करतले बंद करतले आनी कितें करतले हो जो प्रेशर टॅक्टीक जी आशिल्ली म्हाका सरकार हेका विटलो आसतलें अशें म्हाका दिसता. सो अक्षय पात्र आतां सद्याची चर्चा जी आसा ती अक्षय पात्र काडपाची पूण म्हाका दिसता की NGO आनी सोशल सर्वीस करपी एका संस्था ज्यो आसा कोणूय टेंडर घालूं शकता. अशें जर सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी किंवा महिला मंडळांनी जर आपली एखादी सोसायटी तयार केली क्लब करून जाल्यार तांकां चान्स पडूंक शकता किंवा एखाद्या संस्थेक सरकारान दिले जाल्यार ह्या लोकांक 100 ग्रुप आहात एक आनी दोन न्ही 104 महिला मंडळां आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा. सो तांकां आतां कशे तरेन आमी ऑब्जर्व करूं शकता एखाद्या कामान गव्हर्मेंटाच्या ते गव्हर्मेंटाक पळोवचें पडटलें. हांव एग्री आहा हेज्या वांगडा की तांकां डायरेक्ट भायर मारूंक मेळचें ना कारण तांकां तुवें एक सोर्स दिला पळय हेजो रेवेन्यूचो सो तांची एक काळजी घेवची पडटली सरकारान अशें म्हाका दिसता. सो सरासर तो डिसिजन वायट न्ही. भुरग्यांक जर बरें फूड मेळपाक जाय हेल्दी फूड मेळपाक जाय टायमार मेळपाक जाय आनी फ्रेश फूड मेळपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता कोण तरी रिस्पॉन्सिबल एक संस्था ते सेंटर आसपाकूच जाय. किशोर बाब म्हाका दिसता कितें जाणा प्रमोद ह्या मिड डे मिलाच्या विशयाचेर आतां कितलींशींच वर्सां आमी पळयतात. एक कितें जालां गोंयांत जाणा तूं की क्वॉलिटी हो शब्द जर तूं वापरशीत जाल्यार तुज्यान कितें करूं येता. आतां हे सेल्फ हेल्प ग्रुप खंय क्वॉलिटी फूड दिनात. तेंची जर तूं सिस्टम पळयशीत ते कशा पद्दतीन बिझनस करतात त्या सिस्टमीन ती क्वॉलिटी तू जी चित्ता पळय ती मेळूच शकना. प्रायस हय प्रायस एक गजाल क्वॉलिटी म्हटली काय ना ती थंय गोंयकार डिस्क्वॉलिफाय. क्वॉलिटी ह्या शब्दाक गोंयकार डिस्क्वॉलिफाय. क्वॉलिटी म्हणप आनी गोंयकाराच्या माथ्यार कोण तरी हाडून बसप तुमकां जर दिवपाकूच जाय न्हू. मी ह्याच्याय पयलीं सांगलेलें की तुमी एक आपले कितें म्हणटात ते फूड स्पेशलिस्ट जे असतात क्वॉलिटी तपासपाक किंवा कशें आसचें फूड न्यूट्रियंट्स कशे मिक्स करचे ह्याची एक टीम तयार करा आणि लेट दॅट टीम चार्ट तयार करा. हय सगळ्यो गजाली आसा ती टीमी म्हणून ते वर्क सारकें काम करिना ताका जबाबदार ऑफिशियल तुमी नुस्तें करा आनी दिया म्हटलें म्हणून जायना. तुमची पयली यंत्रणा तयार करा न्हू. सेल्फ हेल्प ग्रुप ती बायलां ज्या पद्दतीन ती काम करतात पळय आनी ज्या परिस्थितीन आतां म्हाका सांग तूं गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट जर घेतलो तुज्या कडेन सस्टेनेबिलिटी जाय तुका बील मेळटलें फुडल्या वर्सा. तूं गव्हर्मेंट कॉलेजीन जर कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस काम करतलो तुका एका वर्सान पगार मेळटलो 1 वर्स तुका येवपाची तयारी जायी. म्हाका सांग हें कितें अरे ज्या कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आनी लेक्चर बेजीसाक फर्स्ट परमनंट कामगाराक एक वेळ 2 दीस सॅलरी लांबल्या उपारता ताका पयलीं मेळोंक जायी
कारण तो गरजेक म्हणून थंय आसा आनी तुमची सिस्टम कितें 13 कोटी रुपयाचें बिल तुमी दिनात आनी तांकां सांगतात आमी आतां अशें करतले तशें करतले. अजिबात हें योग्य न्हू प्रमोद. आनी हे सेल्फ हेल्प ग्रुप कोण खंयसून वयरसून टपकोंक ना. तुमीच तयार केल्लेले बिझनसाक तांकां प्रमोट तयार केल्लेली बायलां ही. तुम्ही पॉलिटिकल पार्टी वायजूच हे सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार केल्ले आनी तुमकां आमी बिझनस दितले अशें म्हणून तेंची मतां बितां घेतल्यात आनी आतां जालें तुमचें काम. आतां फुडल्या 4 वर्सांत दितले परत मिड डे मील. ओके पांडुरंगबाब, व्हेरी क्विकली किशोरान जे मुद्दे रेज केले, डोंट यू थिंक दे हॅव अ पॉयंट? जांची भुरगीं सरकारी स्कुलान शिकता पळय, म्हणजे म्हाजी तरी शिकता सो म्हाजी एक अशी इच्छा आसा की भुरग्यांक बरे क्वॉलिटीचे फूड मेळपाक जाय, इतलोच म्हाजो हेतू. तूं अक्षय पात्राक दी नाल्यार महिला मंडळाक दी, पूण कोण तरी पालकाच्या दृश्टिकोनांतल्यान बरें फूड मेळपाक जाय. हांव इतल्याचेर थांबता, वेळ सारको सोंपला. आनीक 2-3 विशय आशिल्ले, जशें हांवें तुमकां म्हळें की विशय सोंपत नात. बरें, आमच्या खातीर बरें रावंड टेबला खातीर, पण अशेय विशय आसपाक येनात की गोंयाक चड मार बसतलो आनी ते गोंयकारा खातीर बरें न्ही. पूण हांव इतल्याचेर थांबता. 2 पॉलिटिकल विशय आशिल्ले आनी एक हो भुरग्यांचो विशय आशिल्लो. आमी मत मांडटात कारण तुमचें मत तयार जावचें म्हणून. तें करपाक आमी मातशी तरी यशस्वी जाता अशें हांव मानतां. आनीक थांबता. किशोराक अशें गोंयभरच्यान फोन येत रावचे आनीक रावंड टेबलाचेर लोकांचे प्रश्न सुटावे जायत रावचे, इतलेंच मागतां. पांडुरंग बाब, किशोर, जोयल, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.